राम गेल्या त्या बुधवाराक पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे पोरमोणे ब्रदर विन्संट आमकां गोवायकी वयर शिकोवन दिल्या. पयली चीट पेद्रूची 3रो अवेस्वोर वोळ 9 आमकां सांगता, वायट कोदींच वायटान फारीक कोरी नाका वो बेमानान उर्फाटी तांकां बरें मागात. अशें करूंक देवान तुमकां आपयल्यात आनी हे पोरवीं आशिर्वादाचें दायज तुमचें जातोलें. भयण शितलाचे गोवायके वयर ब्रदर विन्संटान आमकां ही शिकोवन दिली. संवसार आमकां शिकयता, कोण म्हाका वायट करता जाल्यार, कोण म्हाका वायट म्हणटा जाल्यार, कोण आमचें वायट उलयता जाल्यार ताका वायटान फारीक कर. पूण देवाचें उतर आमकां सांगता, वायट कोदींच वायटान फारीक कोरी नाका. कोण आमकां इन्सल्ट करता जाल्यार ताका केन्नाच इन्सल्ट कोरी नाका, पूण आमी ताका बरें मागोंक जाय. पूण कोणेय आमकां कितेंय वायट केल्यार वो आमकां कितेंय म्हणल्यार तांकां बरें करूंक वो तांचे पासत मागणें करूंक आमकां अवघड जाता. ताणें म्हटलोलीं उतरां आमचे मनांत आमी नियाळटाव. आमचे इश्ट मित्रा, शेजारी, आमचे मोगाची, आमची घरचीं आमकां दुखयताव तेन्ना आमी तांचेर चड चिंती नासतना कितें म्हटलां तें विसरताव आनी तांचे पासत जेन्ना आमी मागणें करताव तेन्ना आमी तातूंतल्यान भायर सरोंक पावताव. पूण आमी कितें वायट म्हटलां तें आमी नियाळटाव तेन्ना सैतान जायते वायट चिंतना आमचे मनांत ते वेळार घालता. केन्नाय आमचे जिवितांत कितेंय वायट येता जाल्यार वो कसलेंय दूख आमचे जिवितांत येता जाल्यार तें वायट वो दूख देव धाडिना. दूख, त्रास, कोश्ट आमकां देवा कडसून केन्नाच येना, ते सैताना कडसून येतात. आमी हे संवसारांत जियेतना जायते लोक आमकां मेळटात. जायते लोकां कडसून आमी पातकान व ताळण्यांत पडोंक शकता. जुआंवाचो 10वे अवेस्वोर आमकां सांगता की देवचार येता चोरूंक, नागोवंक, वायट करूंक, पूण देव आयला आमकां सासणीक जिवीत दिवंक. देव आयला आमकां एबंडन्स लायफ दिवंक. आमी केन्नाच आमच्या मनान चिंतूंक फावना की देव आमकां ह्यास्त लावन शिकोवंक सोदता म्हूण. देव आमकां केन्नाच ह्यास्त लायना. वायटपण देवा कडसून देव धाडिना. जेन्ना आमी मोगान सोदताव तेन्ना आमी जायतीं बेसांवां आशिर्वादाचें दायज जावंक पावताव. आमचे दुस्माना पासत मागणें करूंक आमकां सोंपें न्हय, पूण पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान सगळें करूंक जाता. जेन्ना आमी वायट मोगान फारीक करताव, दुसऱ्यांचो मोग करताव, दुसरी मनशां आमचे कडल्यान शिकताव, आमी पवित्र आत्म्या उदेशी एक आत्मो आमच्यान साल्वार करूंक आमी शकताव. आमेन. Amen. Praise God. Amen. देव Beautiful. बरें करून तुका आमचे भयणी अनिफा. बरें केलें अनिफा. Praise God. Wow. Thanks, Praise God. Praise God. Thank you, All right, Jesus. brother. Over to you. बरें. तर भाव भयणीनो, आमी शिकताले हांव कालच्या बुधवारा दीस न्हय, पूण तेजे पयलीं आमी शिकताले हांव जुआंचे 15वो अवेस्वोर वोड 3 कितें म्हणटा आमी वचयान शिकया. Praise God, praise God. ओके, आमी ह्या वोडीर आमी शिकल्या कितें म्हणटा वोड
जोहाचो 15-20 वोट 3 कितें म्हणटा? हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितोल जाल्यात. हांव तुमच्या लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितोळ जाल्यात. जाल्यात. आमी सगळीं कोई Amen. नितोळ जाल्या देवाचें उतर आयकोन. आतां आमी सगळीं कितें करता ह्या वेळार? ह्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकता. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता कितें जाता आमच्या जिवितान? आमच्या मनान कितें जाता? आमच्या नवसोन्नी नवसोन्नी. जाता. नवसोन्नी जाता मनाची. मनाची नवसोन्नी जाता. एक्झॅक्टली देखून या वेळार आमी या आमच्या या रोमकारांक सांत पावलोन बरयल्ली चीट ती आमी शिकोया. हाचेर आमी जे आमी गोवायकी आयज आयकल्या ताजे वयर आमी आयज नियाळ करूया. रोमकारांक सांत पावलोन बरयल्ली 12वो विस्वोर. ओके, प्रेज गॉड. बरें, आमी फकत आमची चोत्राय पयली आनी दुसरे वळेर आमची चोत्राय धरुया. ओके सिस्टर, मातशी वाचताय तूं मातशी प्लीज. ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नवसोन्नी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. अशें देवाची खुशी कोण ती कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें सोपून तें तुमी ओळखूंक पावतल्यात. बरें, थँक्यू सिस्टर, थँक्यू. आतां हे रोमकारांक वो सांत पावलो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, म्हणटोच म्हणटा, भाव भयणीनो, देवाचे व्हड कोणवाळेचो उगडास करून. हेच न्ही तुवें वाचलाय आतां? सेकंड ब्रदर, ह्या आतांच्या संवसार. ना तू 1 and 2 मातशी वाच प्लीज. रीड 1 and 2 अगेन प्लीज. ओके. म्हणटोच भावा भयणीनो, देवाचे व्हड कोणवाळेचो उगडास करून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें, पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात. तुमची खरी भक्ती म्हटल्यार हीच जावची. बरें, थँक्यू सिस्टर, थँक्यू. सांत पावलो रोमकारांक या 12वो विस्वोर वोड 1 या 1 वोडीन कितें म्हणटा? तो म्हणटा, देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेच ताका संपोर करात. आनी आमच्यान कशें करूंक जाता तें? आमच्यान आमच्या जिवितान एक जिवी बोली कशी करूंक जाता? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी इगोर्जेन वता, आमी मिसाक वता, आमी Worship. कितें कोत्ता तेन्ना आमी कित्याक इगोर्जेन वता? आमी कित्याक वता? आमी जर आमी जेन्ना Worship. सगळीं आमी ह्या बायबल क्लासीन आयल्या, कित्याक आयल्या आमी आतां? देवाक नमस्कार करूंक ब्रदर. देवाक नमस्कार करूंक, देवाची वाखाणणी करूंक, वाखाणणी ताका करूंक. आर्गां दिवंक, ताका Amen. महिमा दिवंक. Praise God. कितें Yes. म्हणटाय? वय आमी सगळीं देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवंक पावता, वय की ना? Yes. देखून आमी सगळीं ह्या वेळार ह्या बुधवाराच्या दिसा आमी एकल्या बुधवार दीस आतां थोडो लोक आतां ह्या वेळार कितलो टायम जाला? 8:30 जाली.
आता UK हांव नको कितले टाइम जाले पण आमी सगळीं ह्या वेळार देवाचें उतर आयकोंक आयल्या जेन्ना आमी इगोर्जेन वेता आमी टाइम काडटा थंयसर आमी देवाक मोहिमान वाखाणणी दिवपाक मीस आयकोता आमी आमचो तेर्स करता घरा पण आयज जेन्ना आमी ह्या रोमकारांक सान पावलोनी चीट बरयल्या तो कितें म्हणटा तो म्हणटा तुमची कूड एक जिवी बोळी कशी तुम्ही देवाक संपूर्ण करात समर्पण समर्पण करात समर्पण करात तुमची कूड एक जिवी बोळी कशी तुमच्या ताका समर्पण करात हाचो वर कितें भाव भयणीनो आमी 2-3 सुमान पयल्या बुधवार आमी हे शिकल्या पण आयज आमकां ह्या उतराची सजमणीक घेवया कित्याक जुवांचो 15-20 वरां आमी वाचला त्या उतरान आमी कितें आयकलां की जेजू म्हणटा त्याचे उतर आयकोन आमी कितें जाल्या आमी नितोड जाल्या वय नितोड जाल्या नितोड खंय जाल्या आमच्या मनाची नोडसोडणी जाल्या वय की ना आणि जेन्ना आमच्या मनाची नोडसोडणी जाता केन्ना जातली पयली आमी आमची कूड एक जिवी बोली करची गरज आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो आमी आमच्या मनाची नोडसोडणी करच्या पयली आमकां जाय गरज आमची कूड एक जिवी बोली कशी केल्यार देवाक हाचो अर्थ कितें आता समजा या वेळार आता बुधवार दीस या वेळार जेन्ना आमी देवाची उतर आयकता आमकां कितल्यो वस्तू करूंक जाय आता आमकां रांदूंक जाय आमची भुरगीं आसात आमची गो बायल आता आमी कामांतली आयल्या आता कितल्यो वस्तू काम करूंक जाय पूण आमकां जाय देवाचें उतर आयकोपाक आमकां जाय हे देवाचें उतर हे उतराची सजमणी मेळपाक आता फामील आमची हा घरा ती म्हणटा अरे कितलो वगत आसतलो आता हो आनी ब्रदर कितलो वगत शिकयतलो आनी 15-20 मिनिटां तुमी 15 मिनिटां आनी 20 मिनिटां मातशें रावत कितलो लोक आमकां आमचेर आड येतलो आता म्हाका सांगात तुमी जाय एके वाटेन देवाचें उतर आयकोपाक आमची सिस्टर मारियाक जाय न्हिदपाक कित्याक आता कितलो वगत जाला आता पर्थ ऑस्ट्रेलिया कितलो वगत जाला ह्या वेळार आता जाली 11:30 दिसता येस 11:30 जाली ना 11:15 जाली 11:15 जाल्या येस 11:15 जाल्या आता हांव सुमार आनी 2 वरां घेत जाल्यार आता कितें जाल्लें आमच्या सिस्टर मारियाक आता हांव समजा आयज हांव खरोच एकदम बरो मुडान हा आनी 2 वरां हांव शिकवण दिता तुमकां तुमी कितें म्हणटल्या ओके ब्रदर प्रेज गॉड आमची सिस्टर फातिमा ओके म्हणटा ती म्हणटा सिस्टर मारिया तुका न्हिदोंक जाल्यार न्हीद तूं आमी हांगा आहात 2 वरां ना हांव चड घेवचो ना हांव कितें म्हणूंक सोदता तुमी आयकात भाव भयणीनो जेन्ना आमी उठता सकाळीं आमी आमचो ब्रेकफास्ट करता आमकां आमची तयारी करची पडटा भुरग्यांक तयारी करची पडटा घरकाराची तयारी करची पडटा आमचें घर केन्ना थोडी आमी काम करता आनी आमी कितले आमी वावुरता आमच्या फॅमिली पासून आमी कितले वावुरता आमी शिकपाक कितले वावुरता आमी सगळें बरें करपाक आमच्या जिवितांत आनी आमी कित्याक करता त्याक मोग आसा आमचे कडेन वय की ना ह्या मोगाक लागून आमच्या फॅमिलीच्या मोगा पासून आमी आमचे पासून करिना आनी चड करून सगळ्यो माय ज्यो ह्या जाग्यार तुमी जाणो म्हाका तुमकां शिकवण दिवपाची गरज तुमी म्हाका शिकवण दिवंक पावतल्यात कित्याक सगळ्यो माय ज्यो आसात ती जाणो आपली पयली ती आपले घरकार आपली भुरग्यांची आपल्या घरकाराची आपल्या फॅमिलीची आपल्या घराची कुयदाद करूंक जाय ती सगळी बरी जाणून ती जाणून माय कितें सगळें तांचे डिझायन केला देवान हो डिझायन केला आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी आमची कूड एक जिवी बोली करता हाचो अर्थ कितें आमी देवाक सांगता जेजू आयजतान म्हजें चिंतप न्ही आयजतान म्हाका जें जाय न्हय तुका कितें जाय तें तुज्या उतरा प्रमाणे जें जाय तें हांव आतां करपाक तयार हा आनी भाव भयणीनो जेन्ना ज्या दिसा हांव निश्चय करता हांव थारायता की आयजतान म्हजो हुकूम चलचो ना म्हाका कितें जाय तें करचो ना
म्हाका करूंक जाय फकत जे देवाचे उतर म्हणटा ते त्या वेळार हांव म्हजी कूड एक जिवी बळी कशी हांव जेजूक समर्पण करता. आयकतात तुमी? होय ब्रदर. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो. आमी 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 सदांच देवाक जेन्ना जेजू कडेन येता आमी म्हणटा सायबा म्हाका म्हजे बांगडे आयक, सायबा ओहें कर तोहें कर. आमी सायबा म्हणटा, पूण जेन्ना आमी सायबा म्हणटा आमी खरेंच ताका सायब म्हूण ओकोता ओ आमी सायबा भाशेन ताका सांगता हें कर आनी तें कर. भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन. जेजू आमचो साहेब की ना? होय. तर साहेब जाल्यार कोणे हुकूम दिवंक जाय? आमी दिवंक जाय ओ ताणें दिवंक जाय? ताणे. पूण खरें म्हणल्यार कितें जाता? जेन्ना आमी मागणे करूंक येता तो कितें सांगता तें आमी आयकता ओ फकत आमी सांगता ताका सायबा जाणा कितें बाबा तो गोरकार म्हजो आनी कितें तो सायबा ताका मातसो फिक्स कर आनी म्हाज्या भुरग्यांक मातशें बरें पास कर दी आनी हें आतां म्हजी चली आतां काजार जावपाची ताका बरो न्हवरो हाड आनी तो म्हजो पूत आहा मातसो ताका गोल्फाक धाड मातसो ताका स्विडनाक धाड हांगा तर कितलो तरी कर मातशें प्लीज हांव आनी जेजूच्या नांवान आमेन म्हणटा आनी तो आमचो साहेब जाता. होय की ना? होय. होय सिस्टर मारिया होय. आमी हुकूम कोणे दिला? आमी दिला व ताणे दिला? आम्ही दिला. आणि तो साहेब जाता आमकां. होय की ना? होय. कित्याक आतां आमकां ती संय जाल्या. जेजू साहेब म्हणलो पूण आमी साहेब जाता ताका सांगता कितें करपाचें तें. पूण ज्या दिसा आमी जेजू कडेन येता आनी म्हणटा जेजू आयज तुका आनी कांय गरज ना म्हाका गरजो आहा पूण हांवें तुजे कडेन आयज कसलीच गरज मागपाक येवंक ना. हांव फकत तुजे कडेन आयलां. तुजें उतर जें आसा हें जियें उतर हांव उकडटां आनी तुज्या उतरा प्रमाणे आयज तान म्हजें जिवीत जिवंक सोदतां. कित्याक तूं म्हजो साहेब हांव म्हजें जिवीत एक जिवी बळी करता. म्हजी कूड एक जिवी बळी करता. केन्ना म्हाका कितले त्रास जाता म्हाका तुजें उतर करपाक बरें दिसना. आयज म्हाका बरें न्हिदपाची गरज आहा. हांव कितलो थकलां कितले कामां करता हें हाचें आयकता ताचें आयकता. आयज म्हाका तुज्या उतराचें कांयच करपाची गरज ना आनी हांव जेन्ना थकलां कोण म्हाका मारता आनी म्हणटा आरे बाबा म्हाका हॉस्पिटलान व्हरतलय. हांव ताका सांगता बाबा म्हाकाच मेवलय तूं हॉस्पिटलान व्हरपाक शेजाऱ्याक वच म्हूण सांग. होय की ना? पूण आयज जेन्ना बरो न्हिदलां आयज हांवें सुटी घेतल्या आनी कोण म्हाका सांगता ओय हांव एकदम फ्री आहा आयज म्हज्यान तुका व्हरोंक जाता. पूण जेन्ना हांव थकलां आमी कितें करता? आमी खरेंच वता. होय की ना? हॉस्पिटलान आमची भुरगीं जाय जाल्यार आमचो गोरकार जाय जाल्यार आमी थकला जाल्यार आमी वतले. पूण शेजाऱ्याक वतले काय? Praise हांव God. भयणीनो हांव कितें विचारता तें आयकात बरे भाशेन. जेन्ना जेजू ह्या पयली वडीन म्हणटा तुमी तुमची कूड एक जिवी बळी कशी तुमी समर्पण करात म्हाका म्हणजे कितें? जेन्ना हांव म्हाकाच विसरता जेजून कितें म्हणलां आमकां? तूं तुकाच विसर तुजो खुरीस घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये. Jesus Amen. said, forget yourself, take up your cross and follow me. ते आमी जेन्ना वाचता वय सायबा आमी आमचो खुरीस घेवन येता. खुरीस कोण? तो म्हजो गोरकार. तो येना फुडें तो टीव्ही फुडें बसता तो म्हणटा मातशें कितें चणे घाल चाव दी हें दी तें दी आनी ताच्या उपरांत कॉपूय दिना तें मागीर दिवचें पडटा आनी मागीर ताका ताच्या तोंडानूय जेवण घालचें पडटा आनी तो जावन आसा म्हजो खुरीस. तुवें सांगलां खुरीस दवर म्हणून आनी देखून हांव म्हजो खुरीस घेवन हा आनी तो म्हजी चली तो म्हजो शेजारी ती म्हजी सासूमाय तो म्हजो सासूबाय तो व्हडलो खुरीस म्हजो हांव घेवन हा म्हजे बरोबर आनी देखून तुवें सांगलां खुरीस घे म्हणून. हो खुरीस म्हणून जेजून आमकां सांगलां व्हर म्हणून. खुरीस म्हणजे कितें? जेन्ना तो म्हणटा आमी आमची कूड खरेंच एक जिवी बळी करूंक जाय म्हणजे कितें भाव भयणीनो? म्हणजे कितें? हांव तुमकां विचारता प्रश्न विचारता. जेन्ना जेजू म्हणटा तुमची कूड एक जिवी बळी कशी करात हाचो अर्थ कितें?
Sacrifice, right, brother? Sacrifice. Offer your Sacrifice. body Sac- as a living The living sacrifice. Sacrifice. Yes. Offer your body as a living sacrifice. And ye जाऊन असा तुझी खोरी एक वर्शिप किती म्हणतात आमच्या भाषेत? नमस्कार. नमस्कार, isn't it? Arga, no? हा? Arga, right? नमस्कार. आमचं नमस्कार. Namaskar. Yeah, I thought it was namaskar. Okay, namaskar. Okay. I think Worship. it's not even namaskar. I think it's a different word. Muntos भाव बहिणीनो Buzop. बुजॉब करेक्ट आमचं right. बुजॉब आमच्या देवाक जांग जाय आम्ही आमची कूड एक जीवी बोली कशी केली कोही देवाचे उतर आयकून कित्याक भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचे उतर आयकूंक येता आमी म्हणटा आयज सायबा आतां हांव बुधवार दीस आयला देवाचे उतर आयकोपाक म्हाका बरें जाता आयकोंक पूण हे देवाचे उतर म्हाका सांगता ह्याच वेळार वच आनी त्या शेजाराक पडे वच आनी ताचे कडेन बोगसणे माग ताचे कडेन उलय ताका बोगसणे दी तूं म्हणटाय जेजू त्या शेजाऱ्याक बोगसणे दी म्हणटाय तो शेजारी सामको एकदम फटींग मनीस तो कितलो वायट मनीस तूं म्हाका सांगताय ताका बोगसणे दिवपाक ना सायबा कितेंय सांग तूं म्हाका सांग खंयसरूय वच म्हणून पूण ताका बोगसणे दिवपाचें काम म्हाका सांगिनाका सायबा प्लीज म्हाका सांगिनाका ताका बोगसणे कोणाकूय बोगसणे दिना पूण ताका दिवचो ना आनी आमी जेन्ना खरेंच आमची कूड एक जिवी बोडी कशी आमी केन्नाच ही आमी सोंपोवन ना कित्याक जेन्ना आमकां बरें दिसना पूण देवाचें उतर म्हणटा म्हणून आमी तें कोत्ता तेन्नाच की आमची कूड एक जिवी बोली कशी आमी समर्पण कोत्ता आमी जेजूक आनी हे जेजूक खरेंच मानता देवाक खरेंच मानता म्हणटच पयलीं जे काम करूंक जाय आमकां फळ दिवचे पासत आमकां जाय करपाक आमची कूड एक जिवी बोली आनी आमची कूड एक जिवी बोली कशी कोत्ता देवाचें उतर आयकून by obeying the word of God, by offering our body as a living sacrifice. आता आम्ही सिस्टर दुसरे वोडीन वचया सिस्टर जेनेट दुसरी वोड आम्ही वाचली या आताच्या संसाराच्या नेमा प्रमाणे तुम्ही चलू नाकात पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नोसोडणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी अशें देवाची खुशी कोण ती कितें बरें कितें ताका मानता आनी कितें सोपून तें तुमी ओळखूंक पावतल्यात प्रेज गॉड पय कितें म्हणटा सान पावलो पयलो म्हणटा तुम्ही एक तुझी कूड एक जिवी बोली कशी तुम्ही देवाक समर्पण करा त्याच्या उपरांत दुसरे वडील कितें म्हणटा ह्या आताच्या संसाराच्या नेमा प्रमाणे तुम्ही चलू नाकात भाव भयणीनो आमी ह्या संसारान जियेता आमी कामाक वेता आमच्या कामान सगलो लोक ह्या बुधवाराच्या दिसा देवाचें उतर आयकूंक येता आमी ज्या जाग्यार काम करता आमी ऑफिसान काम करता आमी आमच्या इस्कॉलान काम करता आमी फॅक्टरीन काम करता आमी खिचोरी हात सगलो लोक देवाचें उतर आयकता ना ना ब्रदर सगल्या लोकांक देवाच्या उतराची सजमणी आसा ना ना आनी जेन्ना ताका देवाच्या उतराची सजमणी ना ताचें चिंतप खंय आसतलें संसाराच्या नेमा प्रमाणे तांचे चिंतप जो लोक देवाचे उतर नको जो लोक देवाचे उतर आयकना जो लोक देवाचे उतर नियाळ करिना जो लोक देवाचे उतर केन्नाच शिकना जो लोक देवाचे उतरात कसलोच सोत्राय धरिना तांचे चिंतप जाता संसाराच्या नेमा प्रमाणे पूण तुझे आनी मुझे जो लोक हे देवाचे उतर आयकूंक येता आमचे चिंतप
संवसाराच्या नेमा प्रमाणे जावपाचे न्हय. देखून सांत पावलो म्हणटा ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुम्ही चलू नाकात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सदां उठोन कामाक वेता आमकां बरें दिसता. आमकां घरान बसोंक बरें दिसना. रांदपाक, हें करपाक, तें करपाक पळय आमचें करूंक जाय. पूण आमकां ऑफिसान वचूंक जाय, आमकां कितें शिकूंक जाय, आमकां कितें बसोंक जाय, कितें टायपिंग करूंक जाय, हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो करूंक जाय. आमकां तें बरें लागता. पूण देवाचें उतर आमकां सांगता ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुम्ही चलू नाकात. कित्याक सांगता तो? कित्याक सांगता? कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, जो लोक आमचे भितर आमचे कडेन जियेता ऑफिसान, आमच्या फॅमिलीन, आमच्या सगळो लोक देवाचें उतर आयकना. ती कितल्यो वस्तू लोक उलयता. आता तुम्ही ऑफिसान वचत जाल्यार ऑफिसान 32 वरां काम केल्या. तिचो जेन्ना देवाचें उतर नको आसलो, तिचो लोक कसल्यो खबरो करता. तो हाचे कोत्ता, ताचे कोत्ता, साहेबाचे कोत्ता, लिडराचे कोत्ता, राजाचे कोत्ता, प्रायम मिनिस्टराचे कोत्ता. सगळ्यो खबरो देवाचें उतर कोण उलयना. कोण तरी देवाचें उतर आयकत म्हणटा कामाच्या जाग्यार ना. कोणूच देवाचें उतर म्हणना. तो फकत संवसाराच्यो खबरो सांगता. आनी आतां आमी सगळीं ताचे बरोबर आसत जाल्यार आनी आमी देवाच्या मोगान आसत जाल्यार आनी देवाचें उतर आयकता जाल्यार आमी कितें करता? अरे बाबा, हे सगळ्यो खबरो बंद करात. आतां तुमी हांव शर्मा दिता देवाचें उतर. देव इतलो मोगाळ, देव इतलो काकुतकार. आमी म्हणटा आमी तांचे बरोबर ह्यो खबरो करता. अरे ताणें कितें केलें रे? हाणें कितें म्हणटालो? वो कितें म्हणटा? अरे तूं म्हाकाय तोहेंच सांगतालो. आतां आमी ताचें तेल लायता आनी तांचे बरोबर त्यो खबरो करता. पूण आमी ही खबर तुमकां सांगूंक दितात. तुमी आतां देवाचें उतर आयकात. तुमी असल्यो वस्तू करिना आतां. हांव जाणो. होय की ना? होय ब्रदर. फकत म्हजी सिस्टर मारिया होय बाबा म्हणटा. सिस्टर मारिया तूं कामाक वेताय आतां? जेन्ना आमी कामाक वेता आमी देवाचें उतर आयकता. बरें हा. पूण जेन्ना आमी खरेंच ऑफिसान वेता, आमचे कडेन हांगा हा, वो शेख हा, वो पांडू हा, वो लाल्लू हा आनी तांचे बरें आमचे ताच्यो खबरो चलतात. आनी जेन्ना ती उलयतात आमकांय जाय खबरो करपाक. वय की ना? तर आमी मोनी करी बसतले न्हिजर ना. ती कितें म्हणटले? अरे बाबा तो कितें रे, कितें सांगता रे तो? तसलाच रे, तसलाच खबरोचो. आनी तो आनी तुका सांगता आनी बरी मागीर सांगता तुका असलो तो आनी ते मरे ते आनी सारके फोटे आनी तो आनी सगळ्यो असल्यो खबरो आमच्यो जातात. आनी भाव भयणीनो, देवाचें उतर सांगता आमकां ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुम्ही चलो नाकात. पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नडसोडणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताच्या चालूय सारकी नवी जावंक दी. अशें देवाची खोशी कोण ती, कितें बरें, कितें तुका ताका मानता आनी कितें संपूर्ण तें तुमी ओळखून पावतले आसता. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. आमी देवाचें उतर बुधवाराच्या बुधवारा दीस आयकना. हांव जाणा खूब जाणां तुमी भाव भयणां फकत बुधवारा दीस देवाचें उतर आयकनात. तुमी आचे आयकतात, ताचे खूब आमचो ब्रदर जॉन्सन तेन्ना तुमी इंग्लिशीन आयकतात. ह्या प्रेगादोराचे खूब जाणांचे देवाचें उतर आयकतात. पूण भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. जेन्ना आमी बायबल क्लासीन आसता वा इगोर्जेन वेता कोणा कडेन आयकता तेन्ना आमी खरेंच म्हणटा होय हें उतर बरें उतर, हांवें म्हज्या मनाची नडसोडणी करूंक जाय. बरें हा. जेन्ना बायबल स्टडीन हा, हांव इगोर्जेन हा, खरेंच म्हणटा हांव सगळ्या म्हज्या क्रिस्तांव भाव भयणां बरोबर हा. खरेंच गोवाय दिता, हांव सांगता देवाची ओडवीक सांगता, देवाक वाळकांडी दिता, सगळें सांगता. पूण जेन्ना बायबल क्लास काबार जाता आनी हांव सकाळीं उठ्ठा तेन्ना ब्रेस्तारा दीस, आयज बुधवार जालो, ब्रेस्तारा दीस जेन्ना उठ्ठा आनी हांव कामाक वेता, आमी जेन्ना कामाक वेता हें उतर आमच्या काळजान आसा, हें उतर आमच्या तोंडार आसा, ह्या मनाची आमची नडसोडणी जाल्या
वो आमी परतून संवसाराच्या लोकां भाशेन जाल्या आमी आणि हे जे आमी आयकलां बुधवारा दीस हो आमी केन्ना देवाचें उतर आयकलां ते वाऱ्यान वेता सगळे उडोन वेता आणि आतां आमी हे जे देवाक मानता ते खरेंच आमी ताची खोशी करपाक आमी जे खोशी करूंक जाय तेजें उतर पाळून खरेंच आमी आमच्या मनाची नोडसणी करूंक जाय ते आमी करिना आतां आमी खरेंच जे देवान आमकां ह्या संवसारान रोचल्या कित्याक रोचल्या फळां दिवपाक आमकां रोचल्यान फळां दिवपाक भाव भयणीनो हांव तुमकां म्हजीच खबर सांगता हांव 32 वर्सां हांवें काम केलें ऑफिसान ओके आतां हांव 4 वर्सां आतां कांय 4.5 वर्सां जालीं आतां केन्नाच हांव आतां काम करिना आतां फूल टायम करता देवाचें काम पूण जेन्ना हांव 32 वर्सां काम करतालो तेन्ना हांव खूब रिपेराक गेलो जेन्ना हांव रिपेराक वेतालो तेन्ना देवाचें उतर म्हणटा बरें वयर बरे भाशेन 3-4 दीस एक सुमान हा देवाचें उतर आयकोन देवाचें उतर वाचता ताचेर नियाळ करता मनान आसा एक सुमान जालो 10 दीस जाले ही देवाचें उतर उडोन गेलें आतां हांव परतून संवसाराच्या लोकां भाशेन केन्नाय हांव तेज्या उपरांत जेन्ना देवाचें उतर आयकतालो सुजमणी घेतालो कामाक वेतालो हांव आयकतालो सकाळीं मागणें करतालो पूण जेन्ना कामाक वेतालो आतां हांव संवसाराच्या लोकां भाशेन वयर तो तसोच तो साहेब मरे आनी तो आनी दुसरो कोट्टो आनी तो आनी तो तिसरो कोट्टो असल्यो खबरो जाताल्यो म्हज्यो हांव तुमकां म्हाका लॉज दिसना तुका सांगपाक कित्याक हांवें असली वायट वस्तू केल्यात हांवें खरेंच हांव सजमतालो की हांव बरे भाशेन इगोर्जेक वेता कितलो वाव करता इगोर्जेन हांव देवाचें उतर आयकता तेन्नाय कॉमेंट्स करूंक नासलें देवाचें उतर पूण आयकतालो हाचें ताचें सगळें पूण खरें म्हणल्यार ह्या म्हज्या मनाची नोडसणी फकत जेन्ना इगर्जेन आहलो आनी बायबल स्टडीन आहलो तेन्ना करतालो पूण जेन्ना बायबल स्टडी काबार जाताली आनी हांव कामाक वेतालो दुसऱ्या जाग्यार आसतालो हांव विसरतालो की हांव खरेंच जेजूचो पाटलावदार म्हणून हांव विसरतालो की हांव खरेंच क्रिस्तांव म्हणून आनी म्हजी उतरां म्हजी चाल म्हजें उलोवप सगळें देवा सारकें नासलें संवसारा भाशेन आसलें एक दीस जेन्ना हांव ह्या उतरांचेर नियाळ करतालो तेन्ना पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें तूं कित्याक बायबल स्टडीक वेताय तूं कित्याक वेताय ऑर्गनायझींग कोत्ताय मरे तूं हें सगळ्यांक आपयताय तांकां गाडयेन बसून हाडटाय हें कोत्ताय तें कोत्ताय आनी तूं गेलें कितें कोत्ताय रे पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें हांवें म्हणलें सायबा हांव खूब लोकांक सेवा कोत्ताना देवाचें उतर आयकोपाक हांव सगळें फूड अरेंज कोत्ता सगळें आराशामुश कोत्ता साऊंड सिस्टम कोत्ता टीव्ही व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सगळें कोत्ता आनी देव पवित्र आत्मा म्हणूंक लागलो हें म्हाका तुजें कांय मानना तुका तूं कांय कोणाक आपयना जाल्यार कोणाचें जेवण दिना जाल्यार तें म्हाका कसलेंच तुजें मानना कित्याक तूं सगळें करून तुका बरो फायदो जातलो तुका बेसांव मेवतली कसलेंच बेसांव मेवचें ना कित्याक तूं एक कोत्ताय एक सगळें आराजमूस कोत्ताय आनी तुजी चाल दुसरेच भाशेन आसता खरेंच तूं म्हजी खोशी कोत्ताय तूं खरेंच म्हजी खोशी कोत्ताय हांवें म्हणलें पवित्र आत्म्या म्हाका बोगस कित्याक हांव फकत आयकतां खूब वस्तू आयकतां आनी हांव सगळं आयकून म्हाका बरेंच दिसता वय बरें दिसता पूण जेन्ना तें उतर पाळूंक जाय खरेंच म्हज्या मनाची नोडसणी करूंक जाय तुजी खोशी करूंक जाय तेन्ना म्हजें चलना म्हजीच खोशी चलता आनी भाव भयणीनो जेन्ना हांवें म्हज्या मनाची नोडसणी केली केन्ना जेन्ना म्हाका ह्या उतराची सजमणी मेवली की हांव क्रिस्तांव फकत जेन्ना बायबल स्टडी घेता बुधवारा दीस हांव क्रिस्तांव न्हय जेन्ना इगोर्जेन येता मीस आयकोपाक हांव क्रिस्तांव न्हय जेन्ना हांव तेर्स करता हांव क्रिस्तांव न्हय जेन्ना हांव देवास्पण करता हांव क्रिस्तांव जावन आसा एक एकल्या मिनटाचेर 24 वरां जेन्ना हांव हें उतर घेता म्हज्या काळजान दवरता म्हज्या मनाची नोडसणी करता आनी म्हज्या उतरांनी आनी म्हज्या कोन्यांनी हें देवाचें उतर हांव पाळटा Praise God. आयकतात भाव भयणीनो ना तर आमी फकत कितें करतले आमी देवाचें उतर आयकतले पूण जेन्ना हो बुधवार काबार जातलो आनी आमी परतून आमच्या दिसपट्ट्या जिवीत आमचो दिसपट्टो गिराज म्हणटा ते भाशेन आमी कामाक वेतले आमकां वय आमी टिचर थोडे आमी टिचर आमी ऑफिसान काम करता थोडे आमी नर्सीचें काम करता खूब कामां आमी करता थोडे आमी घराच आसता पूण जेन्ना आमी घरा आसता कितें करता आमी आमचें काम काबार जालें उपरांत रांदपाचें काम जालें उपरांत आमचें जें
बाजारात वचपाचें काम जालें, आमचे चितकोडी जाली, नुस्तें भाजलें, सगळें जालें. तेजे उपरांत आमी देवाचें उतर आयकता. वय आमी देवाचें उतर आयकता, पूण खरेंच आमच्या शेजाऱ्या कडेन तो शेजारी आमचो खरेंच त्रास दिता तांकां. तांचे कडेन आमी तांकां मेळोंक जाय जाल्यार, तांकां खरेंच तांकां देवाचें उतर दिवंक जाय जाल्यार, वो कोणें आमचेर आड येता जाल्यार, तेन्ना आमी खरेंच आमच्या मनाची नडसणी कोत्तांक जाय. तेन्ना आमी खरेंच देवाचें उतर कोत्तांक जाय. तेन्ना आमी खरेंच जेजूच्या पाटलावदार आहात म्हणून, आमी खरेंच क्रिस्तांव म्हणून आमी खरेंच जेजूची खोशी कोत्तांक जाय. भाव भयणीनो, तुमकां गरज ना हो जाबाब म्हाका दिवपाक ह्या वेळार. तुमी ह्या वेळार हें जें तुमी आयकतात ताचेर तुमी नियाळ करात. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच फळां दिवंक जाय, खरेंच देवान आमकां रोचल्यान कित्याक? देवान आमकां कित्याक रोचल्यान? फळां दिवपाक. बरें, 16वी वड जुवाचो 15-20 वड 16 पोतून वाचया. सिस्टर जेनेट मातशी Yes, वाचताय yes, प्लीज. brother. तुम्ही म्हाका विचून काडूंक ना, आमी की तुमकां विचून काडल्यात, आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवची, तोगतात तसलीं फळां. पूण आमकां कित्याक देवान विचून काडल्यान? फळां देवान दिवपाक. आमकां कित्याक विचून फळां काडल्यान? दिवपाक. आमकां फळां विचून दिवंक. काडल्यान फळां दिवपाक. आमकां विचून काडल्यान फळां दिवपाक. आनी भाव भयणीनो, आमकां विचून काडल्यान फळां दिवपाक जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी कितें करूंक जाय? आमी 2 वस्तू करूंक जाय. कितें करूंक जाय आमी? भाव भयणीनो, आमी कितें करूंक जाय? आमी जे सान पावलो रोमकारांक 12-20 फूट 1 आनी 2 वस्तू सांगल्यात ताणें करपाक. आमकां फळां दिवंक जाय जाल्यार आमी 2 वस्तू करूंक जाय. पयली वस्त म्हणल्यार आमी आमची कूड एक जिवी बळी कशी आमी आमची कूड एक जिवी बळी कशी ताका समर्पण करूंक जाय. म्हणजे वी शुड ऑफर आवर बॉडी एज अ लिव्हिंग सॅक्रिफाइस. ताचो अर्थ कितें? आमी देवाचें उतर पयलें धरूंक जाय. कितें आमचे सगळे आमचो समजा आमच्या जिवितांत कोण साहेब आहा, कोणूय साहेब आहा, आमच्या ऑफिसान साहेब आहा, आमचो साहेब, आमच्या जिविताचो साहेब जावन आसा जेजू, आनी ताचें उतर जावन आसा आमचो व्हडलो साहेब. आनी जेन्ना आमी म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा हें कर, तेन्ना की खरेंच आमी आमची कूड एक जिवी बळी कोत्ता. कित्याक आमी थकलां जाल्यार, आमकां बरें दिसना जाल्यार, आमकां खोशी ना जाल्यार, देवाचें उतर म्हणटा म्हणून आमी आमची कूड एक जिवी बळी कशी कोत्ता. दुसरें वस्त कितें कोत्ता आमी? जे सान पावलोन दुसरे वडीन म्हणलां, तो म्हणटा संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलो नाका, पूण तुमच्या मनाची नडसणी करात. मनाची नडसणी करात. कोई मनाची नडसणी देवाच्या उतरा वरवीं. देवाचें उतर घेयात. म्हाका खोशी आहा हें करपाक, देवाचें उतर म्हणटा हें कर. हांव देवाचें उतर घेता, म्हज्या मनाची नडसणी करता. म्हणटच हांव म्हजो जीव, म्हजे कूड एक जिवी बळी करून देवाक समर्पण करता, आनी हांव म्हज्या मनाची नडसणी करता. ह्यो 2 वस्तू केल्या उपरांत तेन्नाच की म्हज्यान एक बरें फळ दिवंक जाता. कित्याक जुवाचो 15वो वड जे आमी वाचला, 15-20 वड 16, देव म्हणटा हांवें तुमकां विचून काडल्यात. कित्याक? तोगतात तसलीं फळां दिवपाक. आनी तोगतात तसलीं फळां दिवंक आमी पावता जाल्यार भाव भयणीनो, खरोच आमकां 2 वस्तू करपाक. पयली वस्त म्हणल्यार आमची कूड एक जिवी बळी कशी देवाक समर्पण करपाक. वी शुड ऑफर आवर बॉडी एज अ लिव्हिंग सॅक्रिफाइस. कितें जावं, आमी थकल्या, आमकां जोर हा, हे हा, ते हा, कितें आडकोड जावं, पूण आमी खरेंच आमची कूड एक जिवी बळी करतल्या देवाचें उतर करपाक. आनी दुसरी वस्त म्हणल्यार आमी संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलची ना, पूण आमी आमच्या मनाची नडसणी करतल्या देवाच्या उतरा वयर. आनी तेन्नाच आमी देवाची खोशी करून पावतले. जे देवान आमकां रोचल्या ते तोगतात तसलीं फळां दिवपाक,
आमी आतां ती तोखतात तसली फळां दिवपाक आमी पावतले हांव खंय दिवतले हांव आमच्यान दिवंक जायना ती तोखतात तसली फळां पूण दोन वस्तू करूंक गरज आमकां आमची कूड एक जिवी बोली कशी दिवपाक आनी दुसरी आमच्या मनाची नोसणी करपाक हे दोन वस्तू केल्या उपरांत आमच्यान तोखतात तसली फळां दिवंक पावतले आमी जेन्ना आमी आमच्या मनाची नोसणी करता देवाचें उतर घेवन तेन्नाच की आमच्यान पवित्र आत्म्यान आमकां ती आमकां कितें म्हणटात ती सजमणी आमकां ते आमकां कशें पाळूंक जाय ते सजमणी आमकां पवित्र आत्मो दितलो तेन्नाच की आमी खरेंच ही जिवी पोळी कशी आमी देवाची आमी एक तोखतात तसली फळां दिवपाक आमी पावतले आमेन Amen. Amen. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Argan Jesus. tuka Jesu. Argan tuka Makandi Jesu. tuka Jesu. Praise Argan tuka God. Jesu. तर भाव भयणीनो आयज आमी फकत एकूच वस्त आमच्या मनान धरुया आमकां रोजल्यान देवान तोखतात तसली फळां दिवपाक ताणें आमकां फकत फळां दिवपाक न्हय पूण पयली गोश्ट म्हणल्यार ताका जाय संबंद ताचे बरोबर देवाक जाय संबंद देवाक आमचो वावर नाका खूब लोक म्हणटा हांव कित्याक वावुरता कित्याक देवाक आमी हांव देवाची सेवा करता लोकांची सेवा करता देवाक आमची सेवा नाका देवाक आमचो वावर नाका देवाक जाय आमचे काळीज पयलें देवाक जाय आमचे काळीज पयलें जेन्ना आमी आमचे काळीज देवाक दिता जेन्ना आमी सांगता जेजू आयजतान म्हजी खोशी न्हय तुजी खोशी तुजें उतर हांव पाळटलो तेन्ना हांव खरेंच म्हजे जिवीत एक जिवी बोली कोई जेजूक दिता आनी तेच्या उपरांत ते देवाचें उतर घेवन म्हज्या मनाची नडसुणी करता आतां म्हज्या मनाची नडसुणी केली आतां म्हजी उतरां देवाच्या उतरां प्रमाणे जातात म्हज्यो कोल्ल्यो देवाच्या उतरां प्रमाणे जातात आनी आतां पवित्र आत्मो म्हाका डायरेक्शन दिता की आतां हांव खरेंच देवाची खोशी करतलो आनी जेन्ना हांव देवाची खोशी करता आतां हांव तोखतात तसली फळां दिता आनी जे कारणा लागून म्हाका जेजून ह्या संवसारान रचला ते कारण हांव सोंपता हांव कंप्लीट करता आनी खरेंच म्हाका हे स्वर्ग जे म्हाका जेजून केला ते म्हाका हांव भोगपाक हांव आतां तयार जाता ओके Praise Praise God. God. Thank you, Jesus. प्रेज गॉड थँक यू Praise जीसस God. Thank you, भाव Jesus. भयणीनो उतराची सजमणी आमकां मेळपाक एकदम गरज कितले फावटी आमी सजमता की हांवें खूब वावर केलो हांवें खूब काम केलें हांवें खूब हे केलें तें केलें हांवें खूब प्रिचींग केलें खूब वस्तू केल्यो हांवें इग्रोज बांदल्यो बिल्डिंगां बांदली हाका जेवण दिलें हाका पयशे दिले आमी सजमता आमी खूब वस्तू करता तुका देवान आपोवंक ना हें काम करपाक तूं करनाका पयली तूं आपली कूड एक जिवी बोडी कशी देवाक दी म्हणजे देवा आयजतान तुजें उतर म्हजी खोशी न्ही आनी दुसरी मनाची नडसुणी करून जेन्ना हांव करता म्हज्या मनाची नडसुणी पवित्र आत्मो म्हाका म्हज्या रस्त्यार म्हाका दाखयता कितें खरेंच म्हाका देवान रोचला कित्याक कारणा लागून रोचला कसली फळां दिवपाक आनी तेन्ना हांव ती फळां दिता आनी जे कारणा लागून म्हाका देवान रोचला ते हांव कंप्लीट करता खरेंच तोखतात तसली फळां हांव दिता आनी देवाची खोशी करून हांव हें जिवीत सांगता प्रेज गॉड Praise God. थँक यू जीसस Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तर Olivia? नाट्य मागणे करूया आमची सिस्टर Olivia Kotta, brother. सिस्टर ओलिविया कोत्ता ओके प्रेज गॉड मोगाळा जेजू आमी तुका दिनवासता आयच्या दिसा खातीर आनी भोव करून ह्या वेळा खातीर पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां सगळ्यांक एकठांय केलें म्हूण तुका आर्गां दिता तुजें उतर आयकून आमचें काळीज भावार्थान भरता आमचो भावार तुजे सवे वाडूंक तुजो आदार आमकां फावो जाता ब्रदर विन्संटान एका उतराची समजणी दिल्या ती आमी सदांच आमच्या जिवितांत पाळोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण मागता तुज्या उतराची बी आमच्या काळजांत रिंगला त्या आमी दुसऱ्याच्या काळजांत घालूं आनी जेजूचे खरेंच शीस जावं म्हूण आमी मागता आमेन Amen. आमेन God. देव बरें करूं सिस्टर ओलिविया देव बरें Praise God. थँक यू जीसस Thank you, Jesus. Thank you. देव बरें करू ओलिव्हिया. Avila Thank you, sister. आणि कॅटी. Avila तू ओपनिंग प्रेयर कर बाबा.